सो ह्या कुंडेंनी वालची भाजी जाला ते मलाबार स्पिनेच. आता तुमकां दाखयता. पानां पळय कितले व्हडले व्हडले जाला. हे पळयात बरी जाला पानां व्हडले. चड अशें काय वत पडना कळ्ळें न्ही. मातशें इतलेंच लायट अशें वत पडटा. आनी हे कुंडी आमी न्ही हांगाच दवरता. एक ग्रीन चिली पण ग्रीन चिली मी काय जायना हेका. पण कितें जावं वालची पानां पळय. हे पळयात कितलें मोठें जाला पान. हे पळयात हेका न्ही वत बरें पडूंक जाय. आनी आई न्ही हेका न्ही घालता नुस्त्याचें उदक घालता. जेन्ना बांगडे बीन आमी हाडटा न्ही फक्त बांगडे जेन्ना आमी धुता न्ही ते धुलेलें उदक न्ही घालूंक जाय. गुलाबाच्या झाडाक किंवा असल्या झाडाक न्ही घालूंक जाय. बरें जाता आनी वास बीन कांय मारना. तुमी म्हणटले उदक घालता नुस्त्याचो वास मारतले ना, वास बीन कांयच मारना. इतलें बरें जाता. हे पळयात आयज हें काडटलें. बरें जालां. आनी म्हाजें लसूण बी बरें सुकलें. खूब वलें आसलेलें न्ही. हे पळय बरी मोठी मोठी आहा. अशी म्हाका मोठी मोठी जाय म्हणून घेतले हांवें. नाल्यार घेवपा नासलेलें की हांगाय सेम रेट. पण हांगासर इतले मोठे मोठे मेळना सो म्हटलें घेतलें. बरें सुकलें. तांदूळ दवरला हांगासर रेशनचे. मातशे किडे पडटा न्ही अशें वतान दवरल्यार न्ही मातशें बरें पडटा. तितून हें घातलां लवंग घातलां. आनी हो पळय येयलो. खंय कोण तो कोण येयलो. कोण येयलो आ कोण येयलो. ओय खंय वयता. फाटल्या सगळें ओपन. आत्ता उठलो तो. खंय वयता. बसलो इश्वी. ते सगळे ओपन जाले मरे. ओय तकले बिकले धाडून घेतला पळयात. इशू हांगा पळय. ओय हे पळय तकले पळयात माग पडला. खंय वयता. सगळे तेणें पळोवंक जाय खंय कितें आसा कितें. आनी बाथरुमाचें दार ओपन आसलें न्ही डायरेक्ट भितर. पळय पळय सगळे जे सात्ता झाडू मारले पुसन बीन काडलें. हांव जे सात्ता उठलो. हेका आतां सेरलॅक भरोवंक जाय. तुजी खबरी सांगता इश्वीक. चल यो भायर यो भायर यो. हांव आसल्यारूच हें डोर ओपन दवरता नाल्यार हें डोर सामकें न्ही बंद आसता. चल भायर चल यो. खंय वयता. खंय वयता आ खंय वयता. पळयता मुगो. चल मामा करून यो चल. आय पांय दुखता इश्वीक. चल चल. गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुमी. आमी सगळीं बरी आसा. हे पळयात वाल सगळें काडला. थोडें हांगाय जाल्लेलें तुमकां दाखयल्लें सकाळीं थंय जाल्लेलें. देठ सामके तळणे आसा. सो म्हटलें तुमकां लास्ट दाखयल्लें हांवें ते तिसऱ्याचे कटलेट सॉरी खुबे. सो थोडे खुबे दवरले. खूब आसलेले न्ही ते. तर म्हटलें आयज वाल घालून करया. वाल घालून खुबे न्ही एकदम बरें जाता. आनी येतना भयणीन ते ब्रिंजॉल हाडलेले मोठे ब्रिंजॉल. हे पळय असले ग्रीन कलर ब्रिंजॉल. सो तेजे कापां करता. सो आई आयज नॉनवेज खायना आनी म्हाका थंयसर कटलेट मिक्सचर आसा पयर केल्लेले पळय तितून थोडे ते मिक्सचरान थोडे हांव हे पानां चॉप करून घालतलें आनीक बरें येता. सो हें न्ही हांव पानां न्ही कट करून घेता. कित्याक कुकरान घालून न्ही शिजोवंक जाय ताका लागून. कसली गाडी रे बुर 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 बुर. आ फक्त किचनान येता बुर 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 बुर. काजळ बिजळ सगळें हें केलें पळय ताका आतां न्ही खूब गरमी येता रे. खंय वयता. बुर बुर. तो आयज पळय थंय नाचता हयसर. हो हांगासर नाचता. चल. सो आतां गरमी सिजन स्टार्ट जाल्लें आसा. हें वाल आसा पळय खूब थंड बॉडीक. सो आतां हें खावपा जाय. आनी तळणें आसा आनी तें स्कीन काडपाची गरज ना. खूब टेंडर आहा. सो म्हटलें करया म्हटलें. आनी रितीकाकूय बरें कित्याक कडेन जेता न्ही तो थोडें भाजी तरी पोटान वयता. सो अशें काडून घेवपाचें. आनी हें टेंडर आहा न्ही ताका लागून. सो पळय अशें पानांय बरी मोटी मोटी मेळ्ळी म्हाका. आनी पानांय बरी फायन चॉप करूंक जाय. कितली मोटी पानां.
सो हांगासर पळयात चॉप करून जाल्लें आसा. डिटेल तुमकां हांव रेसिपी शेअर करचें ना कित्याक ऑलरेडी हांवें शेअर केला. तुमी हे तिसऱ्यो घालून खुबे घालून करी करून येता, नाजाल्यार ओली सुंगटां नाजाल्यार सुके सुंगटां हांवें ऑलरेडी शेअर केला. इफ कोणाक जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा, हांव डायरेक्टली शेअर करता, लिंक धाडटा तुमकां आनी काय डिटेल दाखयना. सो आतां आमकां हें न्ही कुकरान घालून न्ही एक सिटी काडूंक जाय, अशें डेट बीन आहा पळय बरें कूक जावंक जाय, कळ्ळें न्ही. सो इश्वीक न्हिदला. आयज सगळें काम आमचें बेगिना जालें. ती बेगिना येयली, काम झाडू मारले, पुसले, हो उठलो, समजा खावयलें आनी एक 10 मिनटां ताका अशें हांवें न्हाळयलें बेगिनाच. सो खेळो मातसो आतां न्हिदला तो. ओके, मेळटा थोड्या वेळार. सो हांवें पयर तिसऱ्यांचे कटलेट केल्ले न्ही, अब इतलें उरलां. सो तातूंतच न्ही हें पानां घालपाचें. तुका जाय जाल्यार मलाबार हें पान नाजाल्यार पालक केलें न्ही खूब बरें लागता. म्हणजे थोडेशें उरलें न्ही म्हटलें घालून करया म्हटलें. मागीर हांव रवा बी लावचें ना, हयच फ्राय करतलें. इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी रवा घालपाचें, नाजाल्यार अशेंच फ्राय करपाचें. सो हें पळयात अशें मिक्स करून न्ही मागीर अशें रावंड करून फ्राय करपाचें. रवा लावपाची गरज ना, हयच फ्राय करपाचें, खूब बरें लागता. सो ब्रिंजलाक न्ही हांवें मसालो लायले, जस्ट इतलेशें उरलां करपा जाय. हांगासर पळयात वाल न्ही कुकरान घालून न्ही एक 2 सिटी काडला आनी आतां खुबे घातला आनी कांदो घातला. हें पळयात खुबे घातला, कांदो घातला. आतां ताका मातशें बरें बॉयल हाडूंक जाय, मागीर आमी मसाला घालतले. सो आतां करता हांव थंडाई. हें होळीक दिल्लेलें न्ही थंडाई पॅकेट. काल रितिकाक होळी दिसा हांवें व्लॉग करूना, तेन्ना रितिका थोडें करून दिलें हांवें, बरें लागता. तितून इलायची पावडर, मागीर सगळे ड्रायनट्स, केसर बेसर सगळें आहा भितर. ओके, सो थंड म्हणजे चिल्ड दूद आसूंक जाय. 1 चमचो घालपाचें आनी मिक्स करून पिवपाचें. आनी शुगर बी कांय ॲड करप ना, तें ऑलरेडी स्वीट आहा तें. सो करया म्हटलें आतां. मागीर शीव येता जाल्यार मागीर तेका करता. सो दूद न्ही तें थोडेशें घेतलां हांवें. सो 1 चमचो घालता. मागीर सगळें कलरच चेंज जाता, मागीर येल्लो जाता मागीर कलर. हें बरें ताका मिक्स करपाचें. पिवंक बरें लागता हें. हांवें केन्ना पळोवंक ना हें मार्केटान थंडाई पावडर. सो म्हटलें आईक पी म्हटलें. घे घे थंडाई. खुब्याची करी करून मन थंड करून घे. थँक्यू. खंय आमचें करी जालें हांगा, बरो वास सुटला. हा 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 हा, हेज्या वांगडा पेज आसूंक जाय, पेज आनी विचारपा नाका. सो शिवाचो कॉल येयल्लो आतां. हांवें सांगलें ताका आतां नाल्ल घेवन यो म्हणून. ताणें मॅसेज पळोवंकूच ना. सो आत्तां ताणें पळयलें मॅसेज, हांव पावला आपूण जस्ट पावलो खंय घरा कडेन. हांवें म्हणलें आसूं म्हटलें सांजचें बीन हाड. सो शिव येयलो ताका करून दिता. केन्नाय तुमकां तें सपोज थंडाई पॅकेट दिसलें न्ही मार्केटान बीन, एक घेया तुमी. दुदान मिक्स करप, हांव उदकान न्ही दुदान मिक्स करून पियात, खूब बरें लागता. सो हें पिवन घेता. सो म्हाका तुमकां न्ही कितें तरी एक विचारूंक जाय. सो तुमी हें पळय यश हांगा यो. सो तुमी हांगा पळयलें आसतलें बरें आवय आनी पूत जेवंक बसला. एका म्हणटा फूड ASMR, फूड चॅलेंज न्हू तें, फूड ASMR म्हणटा हेका. सो ताका इतलें कितें करून करून दवरला आनी आवय आनी ती चेडो खावंक बसला. सो म्हाजे आनी आईचे एक प्लॅन आसा की अशें एक व्हिडिओ करपाचे, एक फॉर अ चेंज म्हणून कंटेंट, कळ्ळें न्ही. तें तुमकां पळोवन वाज येतलें न्ही. सो आई रेडी जाला न्ही गे, आई सामकी रेडी जेवपाक. 2 दीस पोट खाली दवरता खंय आनी 3rd डे जेवया म्हणटा ती पोट भरून. सो तुमकां असले व्हिडिओ पळोवपाक जाय, म्हाका कमेंट करा. सो जाता ते लोक कमेंट करतले पळय येस म्हणून, हांव आनी आई हे व्हिडिओ घेवन येतले तुमच्या खातीर. सो मेजॉरिटी येस जाल्यार करतले, नो जाल्यार हांव व्हिडिओ करचें ना. शिवाक ते लायक ना. शिव म्हणटा कितें खंय आसूं म्हणटा फॉर अ चेंज, बसून जेवपाचें इतलेंच, कांयच फूल जेवपाचें आनी 4 दीस जेवपाचें न्हू. फूल एक दीस फूल जेवपाचें आनी 2 दीस उपाशी न्हिदपाचें, कळ्ळें तुमकां. तें आमी पळयता, तें तुमी तशें नाका. तुमी फक्त कमेंट करा हे असले व्हिडिओ तुमकां जाय जेवपाचे. सो हांव आनी आई रेडी आसा. यशनाथ येस, म्हाका लायक जालें. बरें अशें कालोवन बिलोवन जेवपाचें. तें आमचें गोवन ऑथेंटीक रेसिपी आसतलें सगळें, कळ्ळें तुमकां. वेज नॉन वेज दोनी मिक्स आसतलें. बरें प्लॅन केला हांवें. सो जाता तितलें कमेंट करा. तुमच्या कमेंटाचेर हांव रावतलें. आं जाता तितलें येस म्हणात. इफ चड येस आहा जाल्यार करतले आमी, कमी नो बी आसल्यार आमी करतलीच. इफ कमी नो बी आसल्यार, चड येस आसल्यार. इफ चड नो आसा नाका, आमकां लायक ना पळोवपाक, सो आमी हे व्हिडिओ करचे ना, कळ्ळें.
येस डन. सो हांगासर कापांनी सगळें फ्राय केलां हांवें. कायल सामकें डॅम हें जालें तें हाय फ्लेमीन भाजलें न्ही बरें ताका फ्राय जाता. सो ब्रिंजल सगळें हांवें फ्राय केलें आनी हांगासर हांवें तिसऱ्यांचे कटलेट आनी पानां घातलेलें न्ही. हे विदावट रवा लायला हांवें भाजला. रवा लावूंक ना थोड्याक आनी थोड्याक न्ही हांवें रवो लायला. वालीचें पान घालून केलें न्ही खूब बरें लागता. सो आमी भायर सरला वचपाक आमचे युटी फॅमिलीगेर. एक्चुली जालें की खबर आहा ती आमगेर येवपाची आसलेली. ती आतां मंडे वयता UK वयता. सो ती आमगेर येवपाची आसलेली केन्ना खबर आहा तुमकां खबर आहा वॅलेंटायन डे टायमार तेन्ना शिव 3-4 दीस कामाक इव्हेंट आसलेलो नासलेलो फ्री. सो ती तेन्ना येता हांव बाली. सो हांवें तिका म्हटलें तूं येनाका कित्याक ती बसींतल्यान येता आमी थंयच्यान देवून आमच्या घरा कडेन. सो तिका आमी वॉकिंग करून येवचें पडटलें न्ही. इफ शिव बी आसता तिका हाडटलो आमी तिका ड्रॉप करतलो. सो तिका म्हटल्यार तूं येनाका की शिवू ना न्ही सो ताका लागून. सो तिणें म्हाका काल मेसेज केली की आयज यो म्हणून म्हापसा फ्रायडे म्हापसा ती येवपाची आसलेली की फ्रायडे म्हापसा थंय आमी मेळया. सो मॉर्निंग जावं ना. सो शिव पालो सो सांजचेच या वचून मेळोन येवया म्हटलें जस्ट लागीत आनी. सो ताका लागून भायर सरला ताका मेळोन मागीर येता आमी. ती आमच्या एका इल्ली नेम सेरेमनी बाबूच्या नेम सेरेमनी इल्ले मम्मी आनी ती इल्ली. भाऊ गेल्लो न्ही आनी कोण इल्लो हय तिका इल्ली. सो म्हटलें चल या म्हटलें सगळीं जाणां इशुका ताका पळोवंक मेळटलें आनी ती आतां मंडे वयता न्ही. सो ताका लागून अशें प्लॅन केला आमी. ओके सो भायर सरला थंय गेले की तुमकां मेळटा. ओके चला. आयज युट्यूब आमच्या युट्यूब फॅमिली मेळ्या कशें आतां RTO ऑफिसान. RTO ऑफिसान नांव कितें नाव सांगना नांव सांगनाका म्हटलां खंय नांव सांगलें की आतां. ओके RTO फॅमिली RTO मेळ्या का ताका. ओके तुका नांव सांगलां का ना तुका नांव सांगलां ताणें. नाव सांगला म्हाका पूण नाव कांटेक म्हणलें युट्यूबार. कितें गो नांव एक नांवाचे खूब जाणां आसता कळ्ळें का न्ही. बरें आसूं तूं श्वेता मेवळ्या उलयलें तेंच बरें बरी जेन्युन आमचे विडियोज खंय जेन्युन आसता खंय. थँक्यू तुवें अशें म्हटल्या बद्दल थँक्यू. आनी विडियो पळयत राव आनी असोच मोग दवर. ओके चला हांगा हातीरा No toy now. आख्खे घर राख toy आसलेला. हाय how are you? बरं थंड नाही रेशी नसले. बरो गेलो बरो बसलो. आनी कशें आसा आमी घट तूं घट आनी आमी घट. शिव हॅपी आलो चाय पळोवन. ब्लेसिंगूच जाय पुरो आनी कांय नाका. सो आमी न्ही वयता कित्याक टायम जालो आनी तो बसात ना उलोवंकूच दिना आमकां किरकिर करता. सो म्हणटा आनी ती येता मंडे वयता ती बरी दिसलें उलोवंकूच मेळना एक भुरग्यां लागून. किरी किरी रडून 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 पुरो आमी या म्हटलें आमी बाई आवय हांव ना कितें बस बरें ड्रेसींग दी आमकां बरें ड्रेसींग दी आनी कांय ना तूं उठला बस हय आमकां बरें एक ड्रेसींग दिला पुरो आनी कांय नाका. लायफान कितें जाय ऑफकोर्स हेल्थ एक बरें आसल्यार पुरो वय का न्ही. Thank you very much. आमकां थँक्यू म्हणप ना फॅमिलीगेर येयला आमी आमच्या सोयऱ्यांगेर येयला आमी दुसऱ्यांगेर येवंक ना. थँक्यू म्हणप ना. सो पावली आमी घरा थंय आनी काय शूट करूं ना गाडयेन ताका ताण लागता. घे उदक तूं उदक बरें पितो घे घे धर कॅच कर धर रे ती. सो आंटींनी की गिफ्ट दिला इशिकाक. तें पळयात टी शर्टां दिला 3 टी शर्ट व्हायटान ब्लू आनी पर्पल पर्पल न्ही मरून आनी 2 हाफ पॅन्ट. आनी हांव चिंत्तालें इशुकाक असलें हाडया म्हणून घालपाक. सो आंटीन दिलेच बारीकशे शूज. इशुकाक शूज बीन ना सो चिंतलें की हाडया म्हणून सो दिले. आनी हे बरेशे टॉय दिला. ओके सो हें आसा पर्स हे पळयात आनी हे नंबर्स आनी इशुकाक टॉयज हे न्ही कुकीज हे बिस्कीट पेन्सील बरी आहा पेन्सील बरी शार्प आहा आनी चॉकलेट आपण रोचे फेरर मागीर हय आनी सॉक्स आनी ही जेली न्हू रे हय तुवें तूं दिला. थँक्यू म्हण आंटी. Thank you auntie. थँक्यू कोणी आंटी. इशुका खेळपाक न्ही आतां तूं खेळटलो आनी मोडून घालतलो पळय पप्पा दाखयता खंय
ओके जस्ट 8:30 जाली ताका प्रोजेक्ट घेवंक जाय चला तर ती दवर हेज्या हातींनी कांयच उरना आतां हें तेंय मोडून घालता बाप ताका खेळोंकूच मेळना इश्विकाक ओके तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please leave comment and subscribe to my channel. God bless you all. बाय आई बाय 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 सो आयज न्ही एक बर्थडे रिक्वेस्ट आसा ताका विश करता सो नाव आसा शानिया बरेटो इफ नाव बीन रॉंग मिस प्रोनावंस करता सॉरी म्हणटा शानिया बरेटो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देव तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे शानिया बरेटो हेरे Happy birthday and many blessings to you. May God make all this come true. Happy birthday. चला बाय Bye bye.